नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हाणें घेतलो मंत्रीपदाचो सोपूत। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हाणें दोगांकूय दिलो मंत्रीपदाचो सोपूत। राजभवनाचेर जाली कार्यावळ। भाजपाचे सरकार जाला काँग्रेसमय। काँग्रेसीन मंत्री आशिल्ले 7 जाण आयज भाजपात लेगीत आसात मंत्री। विजय म्हणटा ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल। मांडवी न्हंयदेगेर नांगरून दवरिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली। बोट कशी बुडली कारण अस्पश्ट। अधिकारी करतात घडणुकेचो तपास। 2027 पयलीं गोंयच्या एसटी समाजाक मेळटले राजकीय आरक्षण। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराचो दावो। चवथी पयली मोडून उडोवचे नात। फोंडा मार्केट 11 दिसांचे गणपती पाविल्ले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया करतले सुरू। मुख्यमंत्र्याचे फोंडेच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन। चवथीक पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर जावचो न्हय म्हणून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तपासणी मोहीम केल्या तीव्र। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो वांगडी सचिव संजीव जोगळेकराची म्हायती। आनी आतां खबरो विस्तारात। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकार हाणें मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हाणें दोगांकूय मंत्रीपद तशेंच गोपनीयतेचो सोपूत दिलो। राजभवनाचेर हो सोपूत विधी सुवाळो जालो। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांणी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरांत हो सोपूत विधी सुवाळो जालो। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्लो, जाल्यार रमेश तवडकार हांणी बिरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो। तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान मंत्रिमंडळात 2 जागे रिते आशिल्ले। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात। दुसऱ्या वटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रीपदाची आस्त आशिल्ली। मात दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकाराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकार आनी मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश लांबणेर पडला। दुसऱ्या वटेन रमेश तवडकार हांणी सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदाचेर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव दिगंबर वसंत कामत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसत तितलें सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना। हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलो आनी संविधान आनी कायदो हांचे प्रमाण सगळ्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदीत ममताय अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव रमेश तवडकर देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडिल्ले अथवा म्हाका कळली अशी कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर
गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक किंवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्ती करचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2012 वर्सात गोंयच्या लोकांनी परिवर्तन घडोवन भाजपाक सत्तेर हाडले. आयज आमी आसात 2025. आयज 13 वर्सांनी भाजप सरकाराच्या मंत्रिमंडळाचो नियाळ घेतलो जाल्यार काँग्रेस राजवटींतले 7 मंत्री भाजपाच्या मंत्रिमंडळात आसात. तेन्ना भाजपाच्या निश्ठावान कार्यकर्त्यांनी जीव तोडून मेहनत घेवन सत्तेत परिवर्तन घडयल्ले. आयज मंत्रिमंडळा कडेन नदर मारली जाल्यार होच बदल भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक अपेक्षीत आशिल्लो काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. 2007 ते 2012 ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात भाजपान जायती आंदोलनां करून लोकांमदी काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार केल्लें. काँग्रेस कार्यकाळात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला भाजपान काँग्रेस मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले. हातूंतली कांय प्रकरणां अजून कोर्टात सुरू आसात. मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वात केल्ल्या कामाची भाजपाक 2012 वर्सा पोचपावती मेळ्ळी. काँग्रेसीक उडोवन भाजपान 2012 वर्सा सत्ता स्थापन केली. 2012 उपरांत आयज 13 वर्सांनी भाजपाच्या मंत्रिमंडळाचेर नदर मारीत जाल्यार काँग्रेस राजवटीत मंत्री आशिल्ले अर्द्या परस चड मंत्री आयज भाजपाच्या मंत्रिमंडळात दिसून येतात. आयज भाजपाचे मंत्रिमंडळ पळयले जाल्यार काँग्रेसयुक्त भाजप जाल्ल्याचे दिसून येता. काँग्रेसीचे हे मंत्री अजूनय आसात सत्तेत. दिगंबर कामत काँग्रेसीत मुख्यमंत्री, भाजपात मंत्री. विश्वजीत राणे काँग्रेसीत भलायकी मंत्री, भाजपात भलायकी मंत्री. बाबूश मोन्सेरात काँग्रेसीत शिक्षण मंत्री, भाजपात महसूल मंत्री. माविन गुदिनो काँग्रेसीत महसूल मंत्री, भाजपात येरादारी मंत्री. सुभाष शिरोडकार काँग्रेसीत पंचायत मंत्री, भाजपात उदका स्रोत मंत्री. निळकंठ हळनकार काँग्रेसीत शेतकी मंत्री, भाजपात नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री. रवी नाईक काँग्रेसीत गृहमंत्री, भाजपात शेतकी मंत्री. आयच्या भाजपाच्या मंत्रिमंडळाविशीं फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाईक विचारल्यार तो सांगता, परिवर्तन बी कांयच जावंक ना. भाजपाचे सरकार म्हळ्यार ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. दिगंबर कामत एकदांचो मंत्री जालो. 3 वर्सां आमी आयकतात, आज जाता फाल्यां जाता, जावून जायना. आतां कोतान तो एकदां मंत्री जालो आनी मंत्री जातकर आमी एक जर असो सारांश घेतलो जाल्यार कितें कळटा आमकां की 2007 ते 12 बीजेपीचे वर्करांनी येदे व्हडली एजिटेशनां केली, इतले तांकां घोटाळेबाज सरकार म्हणलो आनी तो सरकार आज 7 जाण तेन्नाचे मंत्री म्हळ्यार 12तले 7, 2007 आनी 12तले मदीं 7 जाण जे मंत्री तांचे आशिल्ले ते मंत्री आजूय त्या सरकारान आसात. म्हळ्यार कोण? एक दिगंबर कामत, दुसरो विश्वजीत राणे, तिसरो बाबूश मोन्सेरात, चौथो रवी नाईक, 5वो सुभाष शिरोडकार, 6वो निळकंठ हळदणकर, 7वो मोविन गुदिनो. आता जर पळोवंक गेले जाल्यार 12 मेंबर कॅबिनेटान दिगंबर कामतीची मेजॉरिटी जाल्ली आहा. आनी ओरिजिनल बीजेपी वर्करांनी ज्यांनी इतले आपले तकली धोडावन हांकां उडयले आनी परिवर्तनाचो सरकार 2012 हाडलो, तांकां मेसेज कितें? तांकां रेस्ट इन पीस, सुशेगाद रावा. आतां आनी कांय ना, कांय उलोवपाचें ना, तुमी सुशेगाद रावात. होच सरकार तुमकां. आनी 2007 ते 12 सरकाराक आमी सपोर्ट करताले, तोच सरकारात आयिल्लो आसा अशें काँग्रेसवाल्यांकूय दिसतालें. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार परिवर्तन बी कांय जावंक ना. ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली. बोट कशी बुडली ताचें कारण स्पश्ट जावंक ना. फाटले कांय दीस जाले पावसाचो नेट बरोच गोंयांत चालू आसा. देखून उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान बोट बुडली आसूं असो अदमास आसा. संबंदीत अधिकारी ह्या घडणुकेची चवकशी करतात म्हणून म्हायती मेळ्ळ्या.
2027 वर्सा पयलीं गोंयांत एसटींक आरक्षण मेळटलें असो दावो सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकारान केला. मात सावर्डे मतदारसंघात एसटी लोक कमी आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघात आरक्षण मेळपाक कठीण आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. सावर्डे वाठारांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार उलयतालो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तशी ती मेजॉरिटी अशी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक एसटी पॉप्युलेशन ना. बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार तातले कितें की 4 रिप्रेझेंटेटिव्ह थंय वयतले. बाकीचे कडेन सगळ्यांक जे पळय लोक आसा पळय तेवूय कितें करतले, तेवूय तेंच्यो पळय बेनिफिट्स ज्यो पळय आसा त्यो बेनिफिट्स सगळे घेवपाक लागून आमी प्रयत्न करचे पडटले. हांव एक मुद्दाम सांगता तुमकां की ट्रायबल विलेजीस ज्यो पळय आसा पयली त्यो तुमकां सांगता हांव की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जें आसा पळय तेजे अंडर बरें काम जाता. एक गोवा पळय जें पळय आसा पळय तें बरें मुखेली पावंड्याचेर आसा. 25 विलेजीस आसा गोंयांत. सावथ गोवा 22 आनी नॉर्थ गोवा 3. ते आपल्याक कितें जाता पळय जास्तूत जास्त फायदो कसो करून घेवप सगळ्या समाजाचो, सगळ्या कम्युनिटीचो ह्या माध्यमांतल्यान हें करप आमकां शक्य जातलें. जरी तर समज सावर्डे मतदारसंघ येवन विचार तशें जर जायना जाल्यार सुद्दां खंयचे 4 जे पळय मतदारसंघ जाता पळय 4 मतदारसंघ जाता कितें 40तले 10% जाले जाल्यार 4 मतदारसंघ जातले. मे बी जी पळय आतां कमिशन आसा रिप्रेझेंट करपाचें रिप्रेझेंटेशनाक लागून तें कमिशन डिसायड करता तेजे क्रायटेरिया त्या प्रमाणे जाता. जर आमी जें चालू आसा ते कोतान म्हाका दिसता की हें रिजर्वेशन 2027 लागू करपा लागून सरकाराचे हांगाय प्रयत्न आसा गोंयांत की सेंटराकूय रिक्वेस्ट करून शक्यतो हें लागू करचें प्रयत्न आसा आनी टायम थोडो आसा पूण म्हाका दिसता तें लागू जातलें. फोंडा मार्केट चवथी पयलीं मोडून उडोवचे नात. वेपाऱ्यांकूय हेर कडेन स्थलांतरीत करचे नात. 11 दिसांचो गणपती पावयले उपरांत इमारत पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें फोंड्याच्या वेपाऱ्यांक आश्वासन दिलें. फोंडा मार्केट वेपाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली. ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवेली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली. हे खातीर मार्केटात दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंदीत वेपाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली. चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे असो भंय वेपाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो. ताका लागून वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. चवथी पयलीं मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिलें. तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत मार्केट पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्युनिसिपालिटीन आमकां दुकानां तुमची खाली करा आनी सगळे मार्केट कंप्लेंट खूब जाय अशें म्हणून मीटिंग मारतली मार्केट कंप्लेंट मीटिंग काडली म्हणून ती मीटिंग हांव करता म्हणून आमी शिवक सांगलें की आमी चवथ जावन सूट जाता आनी ह्या पयलीं आमी सांगलें शिवक की आमी चवथ जावन सूट जातले 7 तारखेक असो पावन तेंच्यानी मान्य जाले म्हणून आनी म्युनिसिपालिटी मान्य जाले आनी ताणें तेंकांय बी बाय दिली आमी तेंच्या मान्य करप की आमी तेंकां चवथ जावन सूट करपाक सांगला आनी तेंच्या आमकां मान्य आसा आतां अचानक शिवण करपाची म्हाजे आमकां आमचे चवथी वयले त्रास जाले सामके आमी वेपार घातला आनी उजार वेपार घातला आनी बॉम्बेची वेपार चवथ सगळ्यांक प्रॉब्लेम जालो आनी आमी आयज सकाळी वचून सीएमा कडेन गेलो आनी सीएमाक आमी सांगलें की अशें प्रॉब्लेम जाला आमचे आमी शिवक सांगलें आनी शिवक आमी एक्सिडेंट दिली शिवक आमकां कितें जायचे तुमी रावता ती बिल्डिंगान न्हू तुमची रिस्की रावता तुमी आमकां एक्सिडेंट दिया तशें आमी एक्सिडेंट दिलें म्हणून ताका सगळें हें सांगूना तें तो एक्सेप्ट करना तें नोटीस मागीर आमी ते नोटीस वळून आमी सीएमाक गेले तेन्ना आमकां सीएमान तेका सांगलें की तूं 11 दीस मेरेन कांय करपाचें ना तुजें 11 घराची पायले तुवें कांय करपाचें ना तूं आतां सारकें येवन मेळ म्हाळुकीनीक आनी तुजें कितें पेपर आसा घेवन यो आपूण येता कलेक्टराक आपयता आनी
लोक एमएलए आमकां मिनिस्टर नवीन नाका वापरता आमी सगळें कॉन्टॅक्ट करता असं मी प्रोग्राम केला सांगला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चवथीक पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर जावचो न्हय म्हणून हाचे खातीर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी आनी हेर खात्यांकडेन समन्वय साधून तपासणी मोहीम आनीक तीव्र केल्या अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो वांगडी सचिव संजीव जोगळेकरान दिल्या. 18 ऑगस्ट मेरेन पीओपीच्या 189 मुर्तींचे नमुने एकठांय केल्ले. हातूंतल्या 137 नमुन्यांची तपासणी केली. हातूंतल्या 17 नमुन्यां मदीं पीओपीचे प्रमाण 10% परस चड सापडले. ताका लागून हे गणपती चिकट मातये पासून तयार करूंक नाशिल्ल्याचे स्पश्ट जाता. तिसवाडी, केपें, साश्टी, पेडणे, मुरगांव, सत्तरी आनी फोंडे तालुक्यांत तपासणी केल्या. आमी एकंदर 12 ठिकाणाचेर जंय गणपती विसर्जन जाता थंय सॅम्पलिंग करता. लास्ट गेली कितलीं वर्सांच करता. ती लोकेशन तारीखेडे म्हापश्यार, हरमळकर वाडा पेडणे, मांडवी न्हंयेचेर फेरी पॉयंटाचेर करता. 4 खांबा मांडचेर पणजे करता सांताक्रूज एरियार. करमळी लेकाचेर करता. दावदी की वाडा वेळूस वाळपय करता. ब्रिजा कडेन ओरपट्टा सांग्यार करता. वॉर्ड नंबर केप्यान करता. वॉर्ड नंबर मागीर खांडीवाडा कुर्चडे करता. चेरेबान दांदोरो कुंकळी ब्रिजा कडेन करता. पाजीफूंड नियर किंदलबाग वॉर्ड काणकोण करता आनी बायणा करता. आतां आमी सॅम्पलिंग विसर्जन जावच्या पयलीं करता. मागीर 30व्या दिसा करता, 5व्या दिसा करता, 7व्या दिसा करता, 9व्या दिसा करता आनी 15व्या दिसा करता. आमी चडशे पॅरामिटर जे गरजेचे आसा ते सगळे करता, इन्क्लुडींग हेवी मेटल्स. आनी आमकां अशें निदर्शनांत आयलां की टर्बिटी जर सोडली विसर्जना उपरांत थोडे दीस जाल्यार 15 दिसां पर्यंत ती टर्बिटी नॉर्मलायज जाता आनी क्वॉलिटी वॉटर क्वॉलिटी नॉर्मलाक येता विदीन 15 days ऑफ विसर्जन. तो आमचो फाटल्या कितलेक वर्साचो आमचो विसर्जन मोडीचो अनुभव आसा. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आजगांव तण कापतना तेलंगणाच्या चकाली बलराज ह्या दादल्याक बांयत पडून दुर्दैवी मरण आयलें. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण बलराज बांय कडेन तण कापतालो तेन्ना ताचो पांय निसटल्ल्यान तो बांयत पडलो आनी ताका मरण आयलें. ह्या बांयचेर राखणे वणत फेन्सिंग वा जाळयेचें आवरण अशे सुरक्षेचे उपाय नाशिल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. आमकां 2:31 आमकां कॉल आयले की कोण तरी बांयन पडलो म्हणून. सो आमी तुरंत गाडी टर्न आउट केली. आमी हांगा पावून पळयता जाल्यार तो भितर बुडलोलो भितर आसलो. कांय दिसना. बांय ती मोठी आसा आनी खोलूय चड आसा. सादारण आमी आमची लॅडर घातली भितर जाल्यार आख्खी लॅडर एक्सटेन्शन लॅडर आमची भितर पावल्ली. सो आनी आमचे दोग जाण फायर फायटर DP चारी तेतरा चारी आनी परेश हे दोगूय खाला देवन ट्राय केली तेंच्यांनी. आनी तेच बरोबर तेंचे 2 जाण लोकल आशिल्ले ते बी भितर वचून पयले तेंचे जाल्यार ते उदक रिटर्न मारल्या कारणान ते भितर वचूंक शकना जाले. सो आमी आमचो गरे आहा रोप गरो तेतून आमी ट्राय करून एक बरे टायमार तो आमकां घराक लागलो. घरान आमी ताका रेस्क्यू केलो. अंदाजे कितली फीट आशिल्ली सो बाय? अंदाज ते म्हाका दिसता 10 मीटर खोल आहा ती बाय. 10 मीटर खोल उदकान उदीक भितर खोल आहा ती. सर कितें सांगूं सोदता आमी पळयलां की बाय जे हांव सांगूंक सोदता म्हणजे आमी अशी खूब फावटी आमी अशी कॉलां एटेंड केला की तेका ते बांयक कटडे हे नाच गोरवां पडटा जनावरां पडटा. जनावरां आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला की ते बांदून घ्या म्हणून. अशे बांय तेंच्यांनी कोणी दवरूंक जायना. प्लस जे कोण हांगा आतां कोण तरी रेंटाक दिला म्हणून आयज हांव सो ते रवी रवी तो हे करता रेंटाक तेंच्यांनी बी ती रेंटाक दिता आसतल्यान सुद्दां तेंच्यांनी आपूण तेंची सेफ्टी पळोवन ते रेंट घेतात. सो तेंच्यांनी ते बांदून तांकां ते दिवपाक जाय आसलें. हांव तेंचे मिस्टेक करना पूण हांव एक सांगूंक सोदता लोकांक आमच्या गोंयकारांक की जे कितें आमी रेंटाक भायल्या मनशांक दिता जाल्यार ते सारके सेफ सायड करून दिवनूच पळोवनूच तांकां दिवचे. मांद्रे वाठारांत रस्त्याचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. रस्त्यांक पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून यो वच करप्यांक तशेंच अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून मांद्रेच्या गट काँग्रेस समितीन पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते शिवनाथ गावस हांकां निवेदन भेटयलें. तशेंच रस्त्याक पडिल्लीं फोंडकुलां 4 दिसां भितर दुरुस्त करूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिली. आयज आमी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीच्या वतीन आमी PWD ऑफिस पेडणे असिस्टंट इंजिनियराक मेळपाक येयल्ले आनी त्या प्रमाणे आमचो मेमोरंडम आमी निवेदन हांगा दिल्लें आसा. आमच्या मदीं आसा आमचे
गोवा स्टेट काँग्रेस आमचे काँग्रेस पार्टीचे स्टेट लेवल स्पोक्स पर्सन सर देवेंद्र देसाई, त्याचप्रमाणे आमचे इतर सगळे पदाधिकारी. तर म्हाका इतलेच सांगपाचें आसा, वर्साच्या वर्सा आमी रस्त्यांक लागून गेली 2-3 वर्सां काँग्रेस पक्षा मार्फत ब्लॉका मार्फत आमी हांगासर निवेदन दिवपाक येता. आज निवेदन इतल्या खातीरूच की आज सबंद जे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या जे खड्डे पडल्यात आनी रोड सगळे कवर जाल्यात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जातात, कितें लोक त्रासान पडटात, कितें जाता हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आयज अशा परिस्थितीन आयज ही गणेश चतुर्थीचो सण आमचो येयल्लो आसा. चतुर्थी म्हटल्यार आमचो एक सामको इम्पॉर्टंट सण आमचो हिंदू लोकांचो. तुम्ही निवेदन दिले त्याचे उत्तर तेंच्यांनी आमकां सांगला की साहेबान की 4 दिसां भितर आपण हें करता, पावसाक लागून मातशें आमकां ते हें करपाक काम जावंक ना जर जालें आनी तुमचें आयकून आमी वयताले, पण तुमी आमकां पश्टे पळय हे काणयो सांगून धाडटात पळय ते आमी आतां आयकून घेवचे ना. आतां हेच्या फुडें आमकां कितें तो टायम लिमीट आतां तो आमकां आतांच्या आतां सांग. तेणी 4 दिसां तेणी केले, 4 दिसान सगळे आमी जितले पळय आसा तितले आमी हांगासर सामकें आंदोलन करपाचें आमी तयार. कितें अख्खे रोड कवर जाल्यात. गेले 4 वर्सांत 4 डेथ जाली, अंदू 5वें वर्स. आज परतून एकदा मनशाची जिवीत वचचे अशी वाट पळयता काय हो आमी प्रश्न तांकां विचारलो. वर्साच्या वर्सा लोक मरतात, चतुर्थीचो सण आसा, मोठ्या संख्येन लोक हांगा येतात आणि हे सगळे आसतना तुम्ही अजून पर्यंत जे रस्त्याची डागडुजी जायना हाचे बद्दल आमकां प्रश्न केला. तांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिला की ह्या 4-5 दिसां भितर म्हणजे चतुर्थीच्या पूर्वी आमी रस्ते परत दुरुस्त करून दिता म्हणून. आणि आमी तांकां एक मेमोरंडम दितनाच एक शिटकावणी दिल्या की जर हे व्यवस्थित जाले ना जाल्यार पूर्ण सगळ्या गांवचे लोक आमी रस्त्यार हाडून मोठे आंदोलन उबारतले. आता सध्या ऑलरेडी आमी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी आमी आमची जबाबदारी ओळखून आमी केल्ली आसा. 2दा आंदोलनां रस्त्या संदर्भात आमी ह्या गेल्या 2 म्हयन्यांनी केल्ली आसात आणि त्याच बरोबर इतर पक्षांनी केल्ले आसा, लोकूय रस्त्यार देविल्ले आसा. अशा वेळाचेर आणि 500 पिड्यार जावपाची वाट पळोवं नाका आणि बेगीतल्या बेगीन करात. लोकांक ही सेवा टॅक्स पेयर्स मनी इट इज, आमी वगी मागिना, इट इज आवर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि आमचे अधिकार. तो रस्तो बरो आसप ही आमचो अधिकार. लाटंबारचे कोमिंदातीत जर 10 कोटींचो घोटाळो जाल्लो आसा जाल्यार त्या विशीं पुरावे सादर करचे असो सल्लो सद्याच्या कोमिदाद मंडळान दिला. कोमिदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक लेगीत मंडळान येवकार दिला. लाटंबारचे कोमिदादीच्या उत्सव वाठारांतली जमीन आयडीसी खातीर संपादीत केल्या. मात ह्या जमनीच्या बदल्यांत मेळिल्ले सुमार 10 कोटी रुपया वयल्यान सध्या उसप गांवांत बोवाळ सुरू आसा. ह्या पयशांची अफरातफर जाल्या असो आरोप जावपाक लागला. ते फाटभुंयेर लाटंबारचे कोमिदादीन आपली बाजू स्पश्ट केल्या. दिता तांकां की फाटल्या आमचे 2-3 फावटी की इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे 10 कोटी अफरातफर जाल्या किंवा बाकीचे जे जमीन आसा ती कुमदादची आसा, ती खंय तरी देवस्थानाच्या अकाउंटाचेर पयशे ना आनी कितें अशे खुबशे प्रोपगंडा चालू आसा. त्या टायमार आमी कमिटीन नासले, पूण आमी तितून म्हाजन ह्या नात्यान कुमदादीन आसले आणि ते टायमाचे 19-22 जे प्रत्येक गांवचे एक कमिटी मेंबर भितून कमिटीन आसल्या उपरांत तेंच्यांनी ते पयशे व्हेरिफिकेशन करचे की जी जागा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक गेल्या आणि जी देवस्थानाक पयशे जे दिवपाचो मॅटर आसा किंवा 10 कोटी गेम केली बी म्हणटा आणि जी गेम करून पयशे पार्टी कडल्यान कमिटीन घेतले म्हणटा हे तेंच्यांनी प्रूव्ह करचे. आणि जर समज आमच्या कडल्यान कुमदादीन खंयची कमिटी आसूं, शेवट लास्ट आसता तो म्हाजन आसता, कुमदादची सबंद लाटंबारच्याची जागा आसा ती सबंद लाटंबारच्या म्हाजनांची आसा. तितून जर सपोज कमिटी कडल्यान तेंच्या कडेन कितें डिस्कशन किंवा कितें तेंच्या कडेन पेपर आसा किंवा एविडन्स आसा तो तेंच्यांनी पुटअप करपो. आमचो कमिटी कडेन येवपाक कमीपण आसा किंवा प्रॉब्लम आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक सबमिशन करचे. आणि जे पयशे 10 कोटीचे जे अफरातफर किंवा 10 कोटी तेंच्यांनी खंय तरी गडप केले म्हणटा ते तेंच्यांनी ओपन पिक्चरान विथ डॉक्युमेंट सबमिशन करून एडमिनिस्ट्रेटरा मार्फत किंवा कोर्टा मार्फत सबमिट करपाचे आणि ओपन चॅलेंजेबल दिवचे. कित्याक सांग की जे पयशे आसा ते सबंद ग्रामस्थांचे आसा, सबंद कुमदादचे महाजनांचे पयशे आसा आणि ते पयशे कोणाचे तरी अशे घाशान वयचे न्हू. आणि जर गेल्ले आसा जाल्यार हेंच्यांनी ओपन करचे. किंवा त्या टायमाची कमिटी कडेन आमी ओरली जेन्ना डिस्कशन केला तेन्ना एज पर सुप्रीम कोर्ट किंवा जशे आमचे मामलेदारा कडेन केस चल्ल्या तितून तांकां टेनंटाक फूल रायट दिल्लो आसा आणि जो कितें पयशांचो व्यवहार आसा तो तेंच्या गांवच्या ग्रामस्थांचो तेंचेर पर्सनली व्यवहार आसा तो आणि तो तेंच्यांनी थंय निदर्शनान हाडचो. आयज खरोखरच गोरगरिबाचो विचार करून हे सरकारान बील हाडले आणि आयज त्या बिलाचो सबंद गोंयभर आज तेचो वावर जाता. हेचें कारण एकूच की जो आयज जो कुमदादीन खंय तरी घर बांदून बारीकशें हाडलो, बरीच वर्सां तिजे खंय तरी टांगली तलवार हाडली
आनी ताका दिसतालें की आयज ना फाल्यां केन्ना तरी सरकार म्हाजें हें घर मोडटलो. ह्या भया पोटी तो सदांच भयाच्या वातावरणा खाली उरतालो. पूण एक आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक धाडस केलें आनी आयज दाखोवन दिलें जी आयज ही बेकायदेशीर घरां आसा हे कायदेशीर करची, जेणे करून आमकां खंय तरी स्वताचे हक्काचें घर अशें म्हणून तितून जगपाक एक आमकां आसान जातलें, सोंपें पडटलें. जेणे करून दुसरे जे आयज 372 जे आर्टिकल जे भितून हें केला आस्पाद केला तितून कितें म्हणटा की जी जमीन आयज सरकार फाल्यां ताका एक दर घालतलो की अमूक अमूक जमीन एक रेट कितें तरी मिटरा फाटल्यान आसतली म्हणून, आनी ती रेट जी कितें आसा ती फाल्यां तुमकां ती भरची पडटली. आनी ती जर ती रेट भरी जातो जाल्यार ताका ती आमी तशी तिचे अर्थाचो विचारय करचे ना. दुसरी गोष्ट कशी आसा आयज घर म्हणटा तो आपले कुंडाचें घर म्हणटा तेजेर कोणाचें लक्ष नासता आनी एक तो घर जर बांदलें जाल्यार अफाट थंय पोरसूं करता आनी कितें तरी काजी घालता आनी कितें कितें करता आनी जागा तिणें भरमसाट आडायल्ली आसा. तेन्ना तितून सुद्दां अशें म्हणटा की तुका 300 स्क्वेअर मिटर फक्त जमीन मेळटली आनी घराच्या आजूबाजू अशी 2 मिटर मेळटली. आनी हे केल्या नंतर तेणी जी जागा भरपूर जी हाडून दवरल्या ती जागा कुंडाची रिसर्च ताका परत करची पडटली. आनी तो जर ती परत करिना जाल्यार सुद्दां आमी त्या अर्जाचेर तेचो विचार करचे ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.